ragazzo, mentre mogazzo, devace uto, porgodalo, cacciaci vita, orzonio praslio, pur mogantane, Dio sonsu. Vistarik moino, to novembrazzo, Pilar sostek dismur, kushal caezo, ugrasa mi corta, padrag nelazzo, mirun takaman, altarazzo, ugrasa mi corta, padrag nelazzo, mirun takaman, altarazzo. Scelia, Marta coitalo, corcevon tanto, verditalo, tu striacciadara, toho pautalo, e corundevaci, coși cortalo. Vistarik moino, to novembrazzo, Pilar sostek dismur, kushal caezo, ugrasa mi corta, padrag nelazzo, mirun takaman, altarazzo, ugrasa mi corta, padrag nelazzo, mirun takaman, altarazzo. Devaculo cortam, di un takaman, bagi vontazzo, bahauto amzo, goinche matiezzo, furengalun shiwor cortam, magniazzo. Vistarik moino, to novembrazzo, Pilar sostek dismur, kushal caezo, ugrasa mi corta, padrag nelazzo, mirun takaman, altarazzo, ugrasa mi corta, padrag nelazzo, mirun takaman, altarazzo.
देवा मुखार उबो रावच्या आमची मोडल्या पावो कोणा पावो नासतना मुख्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या पावो नासतना मुख्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उदक कानार पडत जाल्याची होप कोण उचुरो आशाय आमकां जिवी करच्याक आयज देव आमचो उलयतलो आशाय आमकां जिवी करच्याक आयज देव आमचो उलयतलो. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकारी आयचे मिसाचे भेटेन आयच्या दिसाक आमी मान्यवंत पाद्र आग्नेल हाचो उगडास करता. खेरीत भाशेन ताचे मजतीन सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. तेच बरोबर ह्या आमच्या गोंयच्या भावाक बेगीनूच भाग्यवंताचो मान मेळचे पासत ह्या आयच्या मिसाचे भेटेन आमी मागुया. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता दी गिलेर्मो आनी ताचे भाव आपल्या इंतेसावान देवाक दिनवासून मीस भेटयतात. तशेंच दुसरें इंतेसांव ग्रेगोर आनी बियात्रीज माशादो हे सोंपून गेल्ल्या भाव भयणां पासत आमी मागता देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात फ्रांसिस्को आनी जमिला फेर्नांडीस तशेंच फ्रँकलीन आनी लिबेराता फेर्नांडीस तांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी हे भेटेन मागुया. हेर सगळी आमची जण एकल्याची खासगी मागणी आमी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन भोव करून मान्यवंत पाद्र आग्नेलाच्या मुजतीन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो भाग्यवंत हो मान्यवंत पाद्र आग्नेल आमचो गोंयचो पूत किरीत भाशेन एक देख आमकां की आमचे मदें देव आसा आनीक देवाच्या कृपेन आमच्यान जायत्यो बऱ्यो वस्तू करूं येता. तरी आसतना जायते पावटी आमकां ही देणी दिल्ली आसतनाय आमी बरें करूंक जायते पावटी फाटीं उरल्या. घडये आमची बेसारमाय आमची भिरांत वो आमची आळसाय घडये आमच्या भाग्यवंतपणाचे वाटेर आयल्या. तर असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच सांगवार मरे सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. महिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवीदार देव बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता तुज्या तोर विभव आसत
आमी तुका वाखाणटा सुम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचें पाप काड आमची काकूट कर तूं बाबाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बाबाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. मान्यवंत आग्नेल डिसुजा हाचो आयज आमी उगडास करता आसतना खेरीत भाशेन ताणें घडोवन हाडलेली हे पिलार संस्थे पासतूय आमी मागुया. जायते आमचे पिलार संस्थेचे यादनीक तशेंच माद्री भयणी जायतो बरो वावर मिसावांच्या गांवांनी तशेंच आमच्याय गोंयांत करतात. तर तांचेर भरपूर आशिर्वाद आनी तांच्या वावराचेर आशिर्वाद मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, तूं भावार्थ्यांचो उजवाड आनी ओतम्याचो गवळी तुज्या शेळ्यांक उतरान चरोवंक आनी देखीन चलोवंक मान्यवंत पाद्र आग्नेलाक पवित्र सोबेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती सर्गींची वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवचे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनाक आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवांवान स्वर्गार थावन म्हजे लागीं एक ताळो नव्यान अशें उलयतालो तो आयकलो. वच आनी सोमदिराचेर आनी प्रितुमेचेर उबो आसा त्या दुताच्या हातांत उगतो कवळो आसा तो घे. त्या दुताशी वचून कवळो म्हाका दी म्हूण हांवें ताचे कडेन मागलें. ताणें म्हाका म्हणलें, घे आनी खा, तुज्या पोटांत तो आंबट करतलो पूण तुज्या तोंडांत तो गोड गोड मोव जातलो. दुताच्या हातांतलो हांवें कवळो घेतलो आनी खेलो आनी तो म्हज्या तोंडांत गोड गोड म्होंव लागलो पूण तो गिळ्ळ्या उपरांत पोटांत आंबट आंबट जालें. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, आनीक एक पावटी तुवें जायत्या पोरजां देसां भासां आनी पांचश्यां विशीं संदेश दिवंक जाय. देवाचें उतर हें. आमचो जापाप. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. परतून म्हणया, तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. सगळी दोंगरेस्काय मेळ्ळले परी तुज्या कायद्याच्या मार्गार हांव संतोशी जालां. तुजे निवाडे म्हजो संतोश, तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. जाबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयल्ली समूर्त. तोंडांत गोड गोड मोवा परस अदीक रुचीक तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. जाबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. तुजी खुशी म्हणल्यार सासणाचें दायज, तीच म्हज्या काळजाचो संतोश. तुज्या आज्ञाक आशेवन आशेवन खोर्शेता म्हजें व्हड्डें थंड जाता उक्तें. जाबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. उद्गार. सर्वेस्वराक सुय सुय सर्वेस्वराक सुय 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 सर्वेस्वराक सुय सुय सर्वेस्वराक सुय सुय. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात म्हणटा सोमी. सुय सर्वेस्वराक सुय सुय सर्वेस्वराक सुय 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 सर्वेस्वराक सुय सुय सर्वेस्वराक सुय सुय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्य. जेजू देव मंदिरान भितर सरून थंय विकतल्यांक अशें म्हणून भायर घालूंक लागलो, म्हजें घर मागण्याचें घर अशें बरयलोलें आसा, पूण तुमी तें चोरांची धोल केल्या. आनी दिसपट्टो देव मंदिरान शिकयत आसलो. मुखेल याजनीक, शास्त्री आनी परजेचे वडील ताचो नाश करूंक सोदताले. पूण कितें आनी कशें करचें तें तांकां समजनासलें, कित्याक लोक ताचीं उतरां आयकूंक भुल्लोलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें प्रिच्या भाव भयणीनो, जोण एकल्याचें आमचें जिवीत ह्या संवसारान देवान जें आमकां दिलां त्या प्रमाणें चलता. आनी देवान दिल्लें जिवीत आमी देवाचे खुशे प्रमाणें जेन्ना चलता तेन्ना आमचें जिवीत साकार. मान्यवंत पाद्र आग्नेल ताच्या जिवितान करीत भाशेन हें जें देणें जें आपणाक देवान दिल्लें तें देणें घेवन तो सदांच देवाच्या उतरान चल्लो. आनी देवाच्या उतरान चलून आपलें जिवीत एक भाग्यवंत जिवीत कशें ताणें दाखोवन दिलें. पातकांचेर आनी ताळणेचेर जैत व्हेलें, वा देंवचाराचेर एके भाशेन जैत ताणें व्हेलें. आनी तेच बरोबर जें कितें आपणें घेतलां तें दुसऱ्यांक दिलें. ताचीं प्रवचनां, ताची शिकोवण, ताचें मार्गदर्शन, एके भाशेन देवान जें कितें ताका दिलां आनी जें भाग्यवंतपण तो जियेला ताचीच एक गवाय जाली. हेच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता प्रकाशनाच्या पुस्तकान हो कवळो जो उगड आनी खा म्हणलो, हो हें देवाचें उतर घेवन आपल्या जिवितान कशे भाशेन आमी जिवंक जाता, देवाची आज्ञा पाळूंक जाता हें दाखयता. आनी देवाचें उतर जरी तर आमी आमच्या जिवितान घेतलें जाल्यार तें एक गोड गोड मोव कशें आमकां. आनी हें देवाचें उतर आमचे भितर जें कितें वायट आसा तेंय साफ करता, शुद्धी करता एके भाशेन. आनी असलीच शुद्धीकरण आमी आयच्या शुभ वर्तमानान पळयता जेन्ना जेजू देव मंदिरान भितर सरलो. आनी जेजू जेन्ना देव मंदिरान भितर सरलो तेन्ना जो वेपार धंदो ह्या देव मंदिरान चलतालो तो ताणें पळयलो. आनी एके भाशेन जशें जेजूनूच पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां घेवन म्हणलां म्हजें घर मागण्याचें घर, तशेंच तो म्हणटा म्हज्या बापाच्या घराच्या मोगान म्हजें काळीज लासता. आनी हें करता आसतना जे धंदेकार ओ वेपारी ह्या मंदिरांत आसले तांकां ताणें धांवडायले. हें धांवडावंक खरेपणी ही ऑथॉरिटी आसूंक जाय आसली, पूण हें मंदीर जें आसा त्या मंदिराची खरी ऑथॉरिटी देवाची आनी जेजू देवाचो पूत. आनी ह्याच नात्यान आनी हेच पदवेन जेजून तांकां सगल्यांक भायर घातलें. म्हजें घर मागण्याचें घर, तें तुमी चोरांची धोल केल्या. म्हणटूच आयज आमचें जोण एकल्याचें घर वो आयज आमचें जोण एकल्याचें जिवीत देवाचें हें मंदीर. जशें भाग्यून पावलो आमकां म्हणटा तुजी कूड देवाचें मंदीर म्हण तूं नकळोय, पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हण तुका खबर ना. जाल्यार आमच्या ह्या मंदिरान जरी तर असलें कितें वायट चलता जाल्यार होच जेजू आमच्या जिवितान जेन्ना भितर सरता, आपलें उतर आमकां दिता, तेन्ना भितर जें आमचें वायट आसा तें काडून भायर उडोवपाक जाय. आनी तें भायर उडोवन आमचें जिवीत गोड जावपाक जाय. आनी तेन्ना आमच्यान म्हणपाक जाता आमचें जिवीत भाग्यवंत जालें. तर भाग्यवंत जावप वो नितोळ जावप म्हणजे देवाक जाय तें करप. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो आमकां ही करपा मागुया, देवाक जाय तें आमी करूं. आमी सगल्यांनी, जावं आमी सादी मनशां, जावं आमी पदवी आसलेलीं मनशां, जावं आमी सरकारांत आसलेलीं मनशां, वो आमच्या भुजांचेर कसलीय जरी तर जुट्टी आसा जाल्यार हें सगलें आमकां जाय तशें न्हय पूण देवाक जाय तशें करूं. आनी देवाक जाय तें करतले हांव जाल्यार मागण्याची गरज, समजून घेवंक गरज. तर भाग्यवंत
मान्यवंत पाद्र आग्नेलान मागण्या वरवीं देवाची खुशी जाणा जावन तीच देवाची खुशी केली. आमकांय जण एकल्याक कसलीच कृपा मागुया. मागण्या वरवीं देवाच्या उतरा वरवीं आमी देवाची खुशी समजून घेवंक, जें वायट आसा तें काडून उडोवंक आनी जें बरें आसा तें आमी जडूंक हे भेटेन आमकां कृपा मागुया. यादी कुडो समोर भितर आमची मोळां समोर भुंया. आदी कुडो तयार करता काळजा आमची तयार करुया. यादीक ताका रोस पेटयता आमी आमची जीण भेटोया. क्रिस्तारो तो कोण दिता लिरूंक आमी आयती सांगया. सुर्गी जेवण तयार जातलें भुगतान मारूंक लागीं सोरया. क्रिस्तारो पिवण जातलें आमच्या आत्म्याक दादूस करुया. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमी आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर पदवीदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो योद्न समर्पून तुजें थोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्यांक तुज्या मोगान जिवन सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुण्याच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्याक ताच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय. उंच सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणशी. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गुटपूर गोठुया. जेसू मेलो, जेसूची खून जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसूची खून जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपद्वेदार बापा, सुरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जण एकल्याक आमकां भाग्योनपणाचें जिवीत जिवंक आपयलां आनी मान्यवंत पाद्र आग्नेल आमचो गोंयचो पूत आमकां आनीक एक देख हें भाग्योनपण आमी जिवंक तर ताचेच मजतीन आमकां सगल्यांक भाग्योन जिवीत फावो कर म्हूण मागून बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाच्यान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें. मोगाळाची येसू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवं आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवं शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटां तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
जेजू उगडास करीन जाल्यार तुजो काळजा संतोषान भोगता इतलो पूण तूं आजीर जालोय जाल्यार पुरो दादोसकायेन भिरून एच्चाकोत जेजू तुझ्या पवित्र नावा सारखे मोदूर संगीत खंयसर वचना गावचे गोडवे उदर तोंडांतले रागोडचे दुलोप चिंतून मोना नांव सोचे समी म्हणटा सदांकाल वय संवसार सोरपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. प्रार्थुया. सुर पदवीदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. मान्यवन फादर आग्नेलाची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भावा भयणीच्या गरजांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. फादर आग्नेलाचे मजतीन उपकार मेळून घेवंक मागणे ह्या वेळार आमी भेटोवया. जितले उपकार तुमकां जाय ते ह्या वेळार तुमच्या दोळ्या मुखार मनान हाडात. सुर पदवीदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवकां उद्देशीं ओचोरयां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय तें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या बाग्योन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान तावन मागता. तशेंच आतां मान्यवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या आनंदभरीत जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार आमची जणेकल्याची गरज देवा मुखार दवरया. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. फादर आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. अगणीत काकलुतीच्या देवा, सोरपट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे व्हड परगटणे उद्देशीं आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. भाव भयणीनो, आयज मान्यवंत फादर आग्नेलाचो दीस आमी मनयता आसतना खेरीत भाशेन आमकां सगल्यांक गोंयकारांक आनीक एक उत्तेजन, आनीक एक इन्स्पिरेशन आमचें जिवीत ताचे भाशेन जावंक, तशेंच आमकां आनीक एक वा भाग्योन फावो जावंक आमी आमचें मागणें चालूच दवरचें. जरी तर फादर आग्नेलाच्या नांवान मागलेले कसलीय देणी आमकां फावो जायत जाल्यार वो मागलेले उपकार मेळत जाल्यार वायस पॉस्टुलेटर पिलार सिमनारीन जो आसा तांकां तुमी कळोवचें, कित्याक भाग्यवंताचो पावंडो जोडटा आसतना ताच्या नांवान आमकां फावो जाल्लीं उत्सोरियां मिलाग्री गरजेच्यो जाल्यार तुमकां जरी तर कोणाकूय हें देणें फावो जालें जाल्यार तुमी तें पिलार सिमनारीन थंयसर कळोवचें.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आदराक देला आमच्या इश्टा आमकां तूं सांडू नाका. या परदेसांत आमकां धाड स्वर्गार तुजो आदार. ए गोंय आमचे बागीचे उंचा मोळाचे देणे. पात्रांक नेलाचे पायणे आलूंक ताका भाग मेळ्ळे. पात्रांक नेलाचे पायणे आलूंक ताका भाग मेळ्ळे. दीस करताना ताराय आसाय सो दिसो स्वर्गार. गोडवाय तुज्या उतराची काळजाक संस्कार हाडी. ए गोंय आमचे बागीचे उंचा मोळाचे देणे.